नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार गोवा टॉप 25च्या बुलेटिनान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। नदर मारुया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर। मोगोपांतल्या भाजपान आयिल्ल्या प्रवीण आल्लेकाराक मंत्री पदाची आस्त आसा। महत्वाची गजाल म्हटल्यार प्रमोद सावंतान पेडण्यां वचून केल्ल्या भाशणांत प्रवीणाक मंत्री पद दिवपाचें आश्वासनूय दिल्लें। देखून प्रमोदान आपलें आश्वासन पाळचें अशें आल्लेकर सांगता। मजगती विधानसभा वेंचणुकीत बाबू आजगांवकाराचो आपल्याक कसलोच फायदो जालो ना। बाबून आपले खातीर कितेंच काम करूंक नाशिल्ल्याचें प्रवीण सांगता। 3 खात्यांचे वांटप जावपाचे आसात। नव्यान वेंचून आयिल्ले आनी प्रमोद सावंत सरकाराक तेंको दिल्ले अपक्ष आमदारूय मंत्री पदाचे सर्तींत आसात। तेन्ना प्रवीणाक खंयचें खातें मेळटा तें पळोवचें पडटलें। गोंयांत कांय प्रमाणात गुवळे पदार्थाची तस्करी जायत आसून ताचेर नियंत्रण हाडपाक गोंय पुलीस मोहीम हातांत घेतले। ते खातीर नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो तशेंच हेर केंद्रीय संस्थांची मदत घेतले। सायबर गुन्यांवाचेर नियंत्रण हाडटले। गोंय हे सुरक्षीत पर्यटन थळ जावपा खातीर काम करतले अशें आश्वासन नवे पुलीस महासंचालक डॉ. जसपाल सिंग हांणी दिलां। आदले महासंचालक डॉ. इंद्रदेव शुक्ला 31 मार्चाक निवृत्त जाल्ल्यान भारतीय पुलीस सेवेंतले वरिश्ठ अधिकारी डॉ. जसपाल सिंग हांची गोंयचे नवे महासंचालक म्हूण हालींच बदली जाल्ली। ते प्रमाण तांणी बेरेस्तारा सकाळीं गोंयांत येवन आपल्या पदाचो ताबो घेतलो। पावर हाऊस सर्कला कडेन वाल बसोवपाचें काम चालू आसतना अचकीत उदका पायप फुटून लाखांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेले। वाल बसोवपा खातीर पायपलायन कातरपाचें काम चालू आशिल्लें, देखून उदक बंद करपाक सांगिल्लें। उदक बंद करूंक नाशिल्ल्यान पायप कातरतना उदकाच्या प्रेशरान ही पायपलायन फुटली। दिसभराच्या घडामोडी उपरांत मयेच्या श्री केळबाई देवीची पेट भायर काडपा वयल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचेर उपाय काडपाक प्रशासनाक येस आयले। पेट भायर काडपाक दोनूय गटांनी सहमती दाखयले उपरांत निमाणे बेरेस्तारा राती देवीची पेट देवळांतल्यान भायर काडली। देवीची पेट पारंपारीक सुवातीचेर गेल्ल्यान मयेची फामाद माल्याची जात्रा मनोवपाक आतां अडचण येवची ना। परंपरे प्रमाण बेरेस्तारा फांतोडेर केळबाई देवळांतल्यान पेट भायर सरपाची आशिल्ली, मात गर्भघराक लॉक मारिल्ल्यान पेट भायर काडपाक अडचण निर्माण जाली। मात दनपारा उपजिल्लोधिकाऱ्यान देवस्थान समिती, दुसरो गट आनी हेर संबंधितांची जोड बसका घेतली। हे बसकेंत उपाय भायर सरले उपरांत बेरेस्तारा सांजे 7:30 वरांचेर वाजयत गाजयत देवीच्या नांवाचो जयघोश करीत पेट देवळांतल्यान भायर काडली। मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आनी प्रशासकीय न्यायाधीशाचे सुचोवणे प्रमाण गोंयांतल्या 23 न्यायाधीशांच्यो वर्सुकी बदल्यो केल्यात। हातूंत जिल्लो न्यायालयाचे 7 न्यायाधीशांचो आस्पाव आसा। जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण जिल्लो न्यायाधीश शेरीन पॉल हांची बदली मडगांव दक्षिण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत केल्या। न्यायाधीश श्यामा जोशी आनी न्यायाधीश शर्मिला पाटील हांची बदली म्हापशा उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत केल्या। न्यायाधीश पूजा कवळेकर आनी न्यायाधीश भास्को रॉबर्ट हांची बदली बळटगांव दक्षिण गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत केल्या। ते भायर 3 दिवाणी न्यायाधीश वरिश्ठ श्रेणी आनी 13 दिवाणी न्यायाधीश कनिश्ठ श्रेणी हांची बदली केल्या। व्यावसायिक प्रवेशा खातीरची GCET परीक्षा फुडें धुकलिल्ल्यान अंदू अभियांत्रिकी, फार्मसी तशेंच हेर वेवसायीक महाविद्यालयांतली प्रवेश प्रक्रिया उसरा जातली। ते खातीर सगळीं वेवसायीक महाविद्यालयां उसरा सुरू जातली। वेवसायीक महाविद्यालय प्रवेशा खातीरची GCET परीक्षा अंदू 11 मे आनी 12 मेक जावपाची आशिल्ली। ही परीक्षा आतां फुडें धुकलून ती 27 आनी 28 जूनाक जातली। ही तारीख लेगीत निश्चित ना। परीक्षेच्या कांय दीस पयलीं ही तारीख निश्चित जातली अशी माहिती तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाचे उपसंचालक प्रदीप कुस्त्रूर हांणी दिली।
गोवा तमनार पावल लायनी खातीर सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या केंद्रीय समितीचो पयलींच्या पावल लायनीक तेंकून नवी लायन व्हरपाचो सल्लो मानून घेतला. गोंयांत येवपी 440 KVA तमनार पावल लायनीक लागून राना वाठार इबाडचो न्हय म्हूण हो सल्लो मान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयाची 3 न्यायाधीशांचे खंडपीठान केंद्रीय समितीन दिल्ल्या अहवालाचेर विचार करून सल्लो मान्य केला. गोवा फाउंडेशनान घाल्ली याचिकेत राष्ट्रीय राना मंडळान दिल्ल्या गोवा डबल ट्रॅकिंग महामार्ग चौपदीकरण आनी तमनार पावल लायनीच्या परवानगीचेर फेरविचार करपाचेर मागणी केल्ली. केंद्रीय समितीनूय हे प्रकल्पा विशीं चिंता उक्तायल्ली. सय मेवाडून प्रकल्प करपाचेर कसलेंच ठाम कारण ना अशें केंद्रीय समितीन म्हणलां. शेतकाऱ्यां खातीर सरकारान अर्थसंकल्पान बऱ्याच येवजणांची तरतूद केल्या खरी, पूण शेतकाऱ्यां मेरेन ह्यो शेतकी खात्याच्यो येवजण्यो जाय ते तरेन पावना. फाटलीं कितलींशींच वर्सां शेतीवाडो धुळेर म्हापसा हांगचे शेतकार थंय आशिल्ल्या कालव्याची दुरुस्ती जावची म्हूण मागणी करीत आसात. पूण हो कालवो शिवोले, म्हापसा आनी अंजुणा ह्या 3 मतदारसंघांतल्यान वयता. देखून शेतकाऱ्यांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर ह्या 3 मतदारसंघांतले आमदार एकठांय येनाशिल्ल्याचे शेतकार सांगतात आनी देखून ह्या सगळ्याचो फटको मात शेतकाऱ्यांक बसता. नव्या सरकारांतले शेतकी मंत्री रवी नाईक ह्या अणभवी मंत्र्या कडेन दिला. शेतकी मंत्री नाईक हांणी शेतकाऱ्यांचो ल्हान समस्या सोडयल्यो जाल्यार शेतकार पात्रांवाचे उपकार आटायतले. मांद्रेच्या जुनस वाड्यार बांदिल्ली सरकारी बिल्डींग वापराविणी तशीच पडून आसा. 2021 वर्सा आमदार दयानंद सोपटेन हे बिल्डिंगेचें उक्तावण केल्लें, पूण त्या बिल्डिंगेचो खंयच्याच कामा खातीर वापर केल्लो ना. देखून हे बिल्डिंगेचो फायर स्टेशना खातीर वापर करचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्यात. मांद्रेच्या सगळ्याच समस्या विशीं आपणे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन वेळ मागून घेतला. रोखडोच आपूण मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन ही गजाल ताच्या कानार घालतलो अशें आमदार जी धारोलकरान सांगलें. नुस्तेकारांनी रस्त्यार कुशीक बसचे न्हू. रस्त्या कुशीक बसले जाल्यार अपघात जावपाचोय धोको आसता. देखून सगळ्याच नुस्तेकारांक मार्केटान शिफ्ट करतले, मांद्रेचो आमदार जी धारोलकर सांगता. नुस्तें मार्केटाची पळोवणी केले उपरांत जीत उलयतालो. काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी दिगंबर कामत हे भाजपांत प्रवेश करतले अश्यो चर्चा राज्यभर रंगिल्ल्यो. तशेंच कामत अचकीत दिल्लीत गेल्ल्यान ह्या चर्चांक नेट आयिल्लो. पूण आपूण दिल्लीत खाजगी कामा खातीर गेल्लो, खंयच्याच राजकीय फुडाऱ्यांची भेट घेवंक ना. ह्या स्पश्टीकरणा उपरांत दिगंबर कामत हांच्यो भाजप प्रवेशाच्यो वावड्यो सध्या तरी बंद जाल्यात. तशेंच ही फकत वावडी हातूंत कसलेंच तथ्य ना अशें मडगांवचो आमदार आनी काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन मडगांवार रस्त्याच्या कामाची पळोवणी करपाक आयिल्ले तेन्ना पत्रकारांक सांगलें. आदले वीज मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या आड कथीत वीज दरान सवलत घोटाळो प्रकरणात सत्र न्यायालयान सुनावणी सुरू आसा. ह्या प्रकरणात बेरेस्तारा जाल्ले सुनावणे वेळार 5 साक्षीदारांक हाजीर रावपा खातीर समन्स जारी केल्यात. आदले वीज मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या आड कथीत वीज दर सवलत घोटाळो प्रकरणांतली सुनावणी मडगांवच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशां मुखार सुरू जाल्या. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांच्या न्यायालयान बेरेस्तारा सुनावणी सुरू जाली आनी युक्तिवादांचे सत्र सुरू केले.
आमदार एंटन डिकॉस्टान शुक्राराक केपें खेळा संकुलाची पळोवणी केली. खेळा संकुलांत चालू आशिल्ल्या कामाचो नियाळ घेवन ताणें अधिकाऱ्यांक म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्या. ह्या वेळार सुरेंद्र फळदेसाय, गोंय खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंते दीपक लोटलीकार, प्रसाद वेळीप, राजेश नाईक, मोनिका दोरादो तशेंच काँग्रेसीचो केपें गट समिती अध्यक्ष अब्दू दामोणकर हाजीर आशिल्लो. बॉलिवूड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ताचे नवे गर्लफ्रेंड सबा आझाद सुजान खाना वांगडा गोंयांत येवन पार्टी केली. सुजान खानान डिझायन केल्ल्या एका रेस्टॉरंटाचें उक्तावण करपाक आनी पार्टी करपाक ती आयिल्ली. गोंयचो पर्यटन हंगाम सध्या तेंगशेर आसा. ताका लागून सध्या गोंय फकत लोकांची न्हय जाल्यार बॉलिवूड एक्टर्सांची आवडटें पर्यटन थळ जाला. गोंय आनी भारतांतल्या कांय लोकांक आड नांवाक लागून भविष्य निधी मेळपाक त्रास जाता. तांचे त्रास उणे करचे आनी भविष्य निधी संचालनालयाच्या सॉफ्टवॅरांत बदल करपाची मागणी तृणमूळाचो खासदार डेरिक ओब्रायन राज्यसभेंत केल्या. शिरदोणात दर्यावेळेर पार्क करून दवरिल्ली एक चारचाकी गाडी बेरेस्तारा राती अचकीतूच उदकांत वचून पडली. लिडा रेस्टॉरंटाच्या देगेर आशिल्ल्या मेकळ्या सुवातेर गाडी लावन दोग तरणाटे भितरूच बसून आशिल्ले, पूण गाडयेचो हँडब्रेक ओडपाक ते विसरले. देखून देंवतेर गाडी देंवली आनी दर्यांत पडली. गाडी देंवता ती पळोवन एकल्यान उडी मारून जीव वाटयलो जाल्यार दुसरो गाडये वांगडाच उदकांत पडलो. सुदैवान तांकां व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. नाकाक आनी दोळ्याक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केला. सुमार 1 माड खोल उंचावेल्यान गाडी दर्यांत पडिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. म्हापशा मार्केटांत कचरो उडोवपाच्या जाग्यार मनशाचो सापळो सांपडलो अशी वावडी पातळिल्ली. पूण म्हापशे नगरपालिकेचे नगराध्यक्षाचे म्हणण्या प्रमाण थंयसर कचरो उडोवप्यांचेर मार्केटाचे MIची नजर आसता आनी मनशाचो सापळो मेळिल्ल्याची खबर खोटी आसा. हाचो फुडलो तपास पुलीस करता अशें म्हापशे नगरपालिकेची नगराध्यक्षा शुभांगी वांयगणकरान सांगलां. बेरेस्तारा थिये रेल्वे स्टेशनाचे रिक्रिएशन स्पेसाचे उक्तावण कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचो संचालक संतोष कुमार झा हांच्या हस्तुकीं जालें. रेल्वे प्रवाशांक खातीर स्वचलीत सुशेग दिवपी कदेलां आसात. भारतांतले हे पयले सुशेग क्षेत्र आसा. तशेंच बाकीच्या सगळ्या स्टेशनाचेर ही सुविधा उपलब्ध करतले अशेंय ताणें सांगलें. थकून येयल्ल्या प्रवाशांक खातीर स्वचलीत सुशेग दिवपी कदेलां आनी भुरग्यां खातीर आभासी रियलिटी शोज दवरल्या अशें रिक्रिएशनाचो संस्थापक कमलाक्ष नायकान सांगलें.
तोरशा हायस्कुलाचो रस्तो आनीक रुंद जाय आसलो. स्कुलाच्यो गाडयो वतना थंय अडचणी येता आनी त्या रस्त्याचेर सगळ्याक फोंडकुलां पडल्या. स्कुलाचो आनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या जंक्शनाच्या मदल्यान रस्त्याचें डांबरीकरण करूंक ना. ताका लागून थंय फाटल्या कांय दिसांनी 2 अपघात जाल्ले. आमदारान बेगोबेग ह्या रस्त्याची पळोवणी करून ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण करचें अशी थळाव्या लोकांची मागणी केली. बेरेस्तारा थळाव्या आमदारान रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत 17 एप्रिलाच्या पयलीं रस्त्याचें डांबरीकरण करचें अशी अधिकाऱ्यांक सुचोवणी प्रवीण आल्लेकरान दिली. जागतीक भलायकी दिसा निमतान फिडेलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर आणि भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी हांच्या जोड पालवान फिडेलिटी रक्त संकलन केंद्रान बायणा हांगा भलायकी जनजागृती शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिराचें उक्तावण वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकर हांचे हस्तुकीं जालें. केंद्राचेर 55 परस चड लोकांची डायबिटीसाची, रक्तदाबाची आनी BMI तपासणी केली. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीन शिबिरांत उपस्थित आशिल्ल्यांक नितळसाण किट वाटले. लोकांनी आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय, अशें भलायकीची तपासणी योग्य वेळार करून घेवची, तशेंच भलायके विशीं कागाळी कमी जातल्यो अशें आमदार दाजी साळकरान सांगलें. फोंड्याची पालिका नगराध्यक्ष गिताळी तळावलीकर आनी उपनगराध्यक्ष जया सावंत हांचे आड घातिल्लो अविश्वास थाराव 9-0 मतांनी संमत केलो. अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आफयल्ले खासा बसकेन 15 मदले 9 नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. उपजिल्लोधिकारी निलेश दायगोडकर निर्वाचन अधिकारी म्हूण हाजीर आशिल्ले. तुयेचो इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प बेगोबेग सुरू करात अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. पुराय देशांतलो हो 4थो आनी गोंयांतलो पयलोच अशे तरेचो प्रकल्प जावन आसा. हो प्रकल्प सुरू जालो जाल्यार थळाव्यांचो रोजगाराचो प्रश्न सुटावो जातलो. पूण ह्या प्रकल्पा खातीर गरजेच्या जोड रस्त्याचें काम अजून मेरेन पुराय जावंक ना. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचे नेम मोडिल्ल्यान कोलवाचे सिल्वर सँड हॉटेल मोडपाचो आदेश प्राधिकरणान मार्च म्हयन्यांत दिल्लो. मात बांदकाम मोडपा खातीर PWD खात्याचो फावो तो मनीसबळ आनी माखना येवंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा ही कारवाय उरली. प्राधिकरणाच्या आदेशाचेर हरकत घेत हॉटेलाच्या दनयान न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. मात ताची याचिका न्यायालयान भायर रावन बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्लो. पालिका वाठारांतल्या सगळ्या वित्त संस्थांक भाडेपट्टी कबलातीचे सिव्हिल रजिस्ट्रारा कडल्यान नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करपा विशीं मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीस हांणी नोटीस काडल्यात. वित्त संस्थांक कर क्षेत्रांत हाडून महसूल वाडोवपाची पालिकेची यत्न आसा. तशेंच 9 बँकांक नोटीसी धाडल्यात आनी नोटीस मेळिल्ले सावन 7 दिसां भितर नोंदणीकृत प्रमाणपत्रां सयत हेर तपशील दिवपाक सांगला. पालिकेच्या नोटीसी उपरांत सगळ्यांनीच तपशील सादर करपाचें मान्य केल्ल्याचे मुख्याधिकारी फर्नांडीस हांणी सांगले. जाल्यार सगळ्या संस्थांनी स्वेच्छेन तपशील सादर करपाक सांगला. नाजाल्यार पालिके कडल्यान वाठाराची तपासणी करतले अशेंय नोटीसीन म्हणलां.
कोरोनाच्या चौथ्या लाराक लागून चीन युरोपा सयत संवसारांतले जायते देश सध्या हुस्क्यांत आसात. तातूंत ओमायक्रॉनाचो XC नवो व्हेरियंट सापडला. महाराष्ट्रात ह्या विशाणूची लागण जाल्ले दुयेंती मेळिल्ल्याची चर्चा आसा. मात केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही खबर न्हयकारल्या. मात फुडाराक तो देशा खातीर भिरांतीचो थारपाक शकता. गोवा टॉप 25च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.